गोंयकारांच्या रापणकाराचो एकवटाचे वावुरपी मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायकाक मेळ्ळे. बायणा दर्यावेळे वयली गोंयकार नुस्तेकारांची घरां सरकारान साल्वार करची म्हूण ह्यो फामिली मागतात. लोक येता ते पळोवन खंय मिलिंदान पुलीस फोर्सूय मागयलो. ताका आमी मेमोरंडम दिना तरी सांगलां आमकां आपूण ही सेफ करपाक जातली ट्राय करता म्हूण आनी आजीच आपूण सीएमा कडेन उलयता म्हूण आनी आमी ताका मागलां कशे भाशेन आमची गोंयची रापणकारांची गोंयकारांची घरां ती सेफ करची आनी सेफ तर थिंगा तर दवरपाक कसली आडकोय जाता आमकां रिहेबिलिट करची कितें. पूण एकूच मात म्हाका ते मिलिंदाचें बरें दिसलां, आश्वासन दिलें तें, पूण हे काडी मातशें काडी दुखलां. आमी थोडे मनीस मेळपा आयले इतली पुलीस फोर्स हाडपाक गरज नासली. आमी कांय वायट करून चिंतून आनी वायट मनान येवना, आमी मागणी करूं येयले ते कडेन. म्हणजे आमकां सगळे आडीन आमकां दिसता भिरांतीचेर दवरता आमकां फिशरमॅनाक कितें म्हणटर जाता ते भाशेन तेणें आमकां आश्वासन दिलें त्या प्रमाण तो कोतो आमकां खात्री आसा. 69 घरां जी आसा इन्क्लुडींग 10 घरां पयलीं 2015 मोडलेली ती आयदर रेग्युलायज करची नाल्यार आमकां रिहेबिलिटेट करची. कित्याक ही घरां जी आहा नीज गोंयकारां जी आसा आमी हो CRZ कायदो जो आसा 91तल्यान येयल्लो आनी ही घरां 1970च्यान आसा. सो मिलिंद नायकान आमकां एश्वेशन दिलां की आमची गोंयकारांची घरां खूंय आपूण सेफ करतलो. सो ह्या आशेन आमी रावल्या की मिलिंद नायक चीफ मिनिस्टराक उलयतलो आनी आमची घरां जी आसा आनी आमचे नीज फिशरमॅन जे आसा गोंयचे तेंची घरां सेफ जातली म्हणून. मिलिंद म्हणटा ताणें घरां साल्वार करता म्हणून कोणाकूच सांगिल्लें ना आनी हे पयलीं ताका कसलें उतरूय दिल्लें ना. बायणा बिचाचो विशय आहा पळय हो गेल्या कित्येक वर्सां चालू आहा. पॉलिटिकल फिल्डांतले तेन्नाचे मनीस सदांच तांकां एश्युरन्स दिताले आमी सांबाळटले आनी तेंच्यांनी जर तांकां सांबाळपाची कापासिटी आसलेली ते सगळे रुलिंगान आसले म्हाज्या पयलीं तेंच्यांनी तेन्नाच तांकां सांबाळून क्लियर करपाक जाय आसलें. ते सांबाळटा म्हणून सांगले तांकां फकत तेंच्यांनी सांबाळ्ळे तेंच्या ओटा खातीर आनी कित्याक सांबाळूंक. जेन्नाच्यान हांव ह्या फील्ड हितून येयलो हांव जिखून येयलो एक मनशान तेच्या येवन सांगलें की हांवें केन्नाच तांकां एश्युरन्स दिवना. इट इज अ CRZ इश्यू. CRZच्या रुला प्रमाणे कितें जातलें आमचो भितून रोल कांय आसना. आमी तुका त्या घराचें सोडून आनी सगळ्यांक हेल्प करता. घराच्या हाका हांव तुमकां एश्युरन्स दिवंक शकना आनी आजूय तुमकां तें सांगता. म्हाजे कडल्यान एश्युरन्स ना. मेमोरंडम घेतला आयज हांव CMA कडेन उलयतलो 5 तारखेच्या मिटिंगेक आमचे तेजें हियरींग कितें आहा तेन्ना कितें जाता तें पळयतलो आनी इफ पॉसिबल कितें सोल्युशन आहा तेतून जे आमचे गोंयकार आहा तांकां लागून मदत करपाक हांव फुडें आसतलो. ह्यो सगळ्यो खोपी CRZनी मोडून दर्यावेळेर भरती रेशे लागसार बांदल्यात. हे पयलीं सरकारान त्या वाठारांतल्यो 205 बेकायदेशीर खोपी मोडल्यात. आतां आनी 121 घरांक एविक्शन नोटिशी काडल्यात. हे पयलीं एकदां ह्या घरांच्या अपिलांची केस हायकोर्टान काडून CZMAक दिल्ली आनी CZMAन ताचे मालकी डॉक्युमेंट सारके ना म्हूण तांचे दावे भायरूय मारिल्ले. आतां त्याच घरांच्यो केशी एविक्शन नोटिशी आयल्या म्हूण परत हायकोर्टान गेल्यात. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब.